पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशेच्या रचना विशांत रचनेच्या कामा विशांत आमी पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत अशें वाचता. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आमच्याच सारक्याचो मनशाक करुया. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताका रचली. कितें वखद ही उतरां ही. दर्यान सूर्य रचलो, चंद्र रचलो. देवान उजवाड रचलो, काळोख रचलो. देवान मनजात रचली, मासळी रचली. देवान उदक रचलें. देवान सकडी रचलें. पूण ती सगळी आपण सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हूण सांगूना. मनशाक रचतना देवान आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो सारक्याचो मनशाक रचलो म्हळें. वय आमी देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचे जावन आसा. मनशाक देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. देवाच्याच रुपाचो देवाच्याच सारक्याचो आमकां मनशाक आमी करुया म्हळें. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. ह्या 2 वाक्यांनी 4 फावटी ही उतरां परतून आयली. आमकां देवाच्या सारक्याचो रचलो. आमकां देवान त्याच्याच स्वरुपाचो रचलो. देवाच्या सारकें आमचें थंय खंय आसा. पयल्या सुवातेर हें समजून घेवंक, हें ओपोवन घेवंक, त्या प्रमाणे जिवंक व्हडलें आमचें आपोवणें जावन आसा. इट्स ए कॉल फ्रॉम गॉड. देवान आमकां मनशाक रचत्या बदलाक आमकां मनीस जावन रचत्या बदलाक मनजात जावन रचयत आसलें. तशें करूं ना ताणें. आमकां ताच्या सारक्याचो जावन रचला. ताच्या स्वरुपाचो जावन रचला. ताच्या रुपाचो जावन रचला. हें चिंता भोव वर्तें. चिंता मात्र न्ही, प्रेरण भोव वर्तें जावन आसा. कितलंय तूं ग्रेस्त जा, कितलंय तूं गरीब जा, कितलंय तूं प्रायवंत जा, कितलंय तूं भुरगें जावं, कितलंय तूं पातकी जावं किंवा सांत जावं, तूं देवाच्या सारक्याचो जावन आसाय. वय तूं देवाचो सारक्या. तुका हल्क करनाका, तुजी निंदा करनाका, तशेंच पेल्याची निंदाय करिनाका. तो अभिमान वो आमी देवाच्या सारक्याचे जावन आसा. देवाच्या रुपाचे आनी सारक्याचे आमी जावन आसा. आतां एक सवाल तुमच्या मुखार दवरता. देवाचें सारकें तुजें थंय खंय आसा दाखय पळया. चिंतलां तुवें? 2 वाक्यांनी परतून आमी आयकले. पयल्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत परतून आमी आयकता देवाच्या सारक्याचो, देवाच्या रुपाचो, देवाच्या स्वरुपाचो देवान आमकां रचला म्हूण. देवाचें सारकें भयणी बाबा तुजें थंय खंय आसा दाखय पळया. सांग पळया. या म्हजे थंय या आमचे थंय देवाचें सारकें, देवाचें रूप, देवाची स्वरुपाय खंय आसा. हाच्या विशयी जायतो वाद विवाद जाला. वेर इज द इमेज ऑफ गॉड इन ह्युमन बिईंग. Man is created to the image of God and to his likeness. जर तर देवाच्या आमी सारकें जाय जाल्यार ताची स्वरुपाय आसूंक जाय. If we are to be image of God, there must be likeness to God. Otherwise we don't become image of God. देवाची स्वरुपाय आमचे थंय आसूंक जाय. नात जाल्यार देवाचे सारकें आमी जायना. तर देवाचे ते सारकें या देवाचे स्वरुपाय, देवाचे रूप आमचे थंय खंय आसा गी म्हणल्यार पयल्या सुवातेर आसा गी म्हणल्यार दुसऱ्या सुवातेर खंय आसा म्हणल्यार ते सवाल. हे गूण तरान समजून घेवंक आमी प्रयत्न कर. संक्षिप्त तरान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. हाचे विशयी जायते तर्क जाल्या. नाही आज सुमार क्रिस्त शका दुसऱ्या शतमानांत जायते तर्क जाला. देवाचें सारकें,
देवाची स्वरूपाय मनशा थंय खंय आसा ही म्हणून. हाचे विशयी जायते ओपिनियन्स आमकां मेळ्ळ्यात. एकलो बरयणार सांगता देवाचे सारकें मनशाच्या आत्म्यांत आसा म्हणून. देवान मनशाचो आत्मो रचलो तातूंत देवाचे सारकें आसा म्हणून. केन्ना म्हणसर एका मनशांत आत्मो आसा गी तेन्ना म्हणसर देवाचे सारकें आनी स्वरूपाय आसा. आत्मो कुडीक सांगता आसतना देवाचे सारकें वेता, स्वरूपाय वेता. आत्मे सांगता वेता म्हणटा तो. आनी एकलो सांगता तें कुडींत आसा म्हणून. मनीस निट्ट चलता ताचे निट्ट चलवण ताचे देवाचे सारकें आसा म्हणून. मनीस मुखार पळयता, निट्ट मुखार पळयता तान तो आसा म्हणून. आनी एकलो सांगता कुरपेच्या जिवितांत देवाचे सारकें आसा म्हणून. जर तर कुरपेच्या जिवितांत जिणेंत देवाचे सारकें आमचे थंय आसा, स्वरूपाय आमचे थंय आसा. आदाम येवेन पाता केल्ल्या वेळार देवाचे सारकें उरलें गे तांचे थंय हे गेले. तांणी पाता केले न्ही, कुरपा तांणी ओगडायली न्ही. देवाचे सारकें आसलें गे पाता केल्या उपरांत ह्या ओगडायले, ती मनजाती सारकी जाली. म्हाका दिसता वय कुरपेचे जिवितांत देवाचे सारकें स्वरूपाय बरी दिसून येता. पूण देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरूपायची बुन्याद कुरपेंत ना. कुरपेंत ती फुलता पूण कुरपेंत ना. तर ती खंय आसा गी म्हणलें सवाल. इरेनेवस म्हणलो व्हडलो पळय सभेचो दोतोर, 3ऱ्या शतमानांत तो जियेल्लो. तो म्हणटा the image of God is in man in his historical aspect. ताच्या कुडींत, ताच्या कुडीच्या जिणयेंत, ताचे चारित्रीक जिणयेंत म्हण देवाचे स्वरूपाय आटापून आसा म्हणून. The image of God is hidden, is seen in the historical, in the biological aspect of human being. अशें जायते तरांची चिंताप आसा. पवित्र पुस्तक सांगता देवान मनशाक आपणाचें रूप दिलें, सारक्याचो रचलो, ताका स्वरूपाय दिली, देवाचो प्रतिनिधी जालो तो. मनशा पळयत आसतना संवसारान देवा पळयल्या बरें जालें. पूण ही स्वरूपाय खंय आटापून आसा म्हणलें खंयचवानी संपूर्ण तरान शिकयलें ना. म्हूण देवाचें सारकें देवाचें स्वरूपाय मनशत्वांत थंयच आसा. इट इज हिडन इन द वेरी ह्युमानम. कितें तें एका मनशाक मनीस करता गे तातूंत आटापून आसा म्हणून. ताका तर एका मनशाक मनीस करता तें कितें? ताची कूड, ताचे दोळे, ताचो कान, ताची जीब, ताची मोत, ताची समजणी, ताची गिन्यान, ताचो आत्मो, ताचो स्पिरीट, हें सगळें एका मनशाक मनीस करता. त्या मनशापणांत देवाची स्वरूपाय आसा म्हणून. मनशापणांत ते देवाची स्वरूपाय आसा. अशें म्हळ्यार देवान मनशाक रचलो आपणाचो प्रतिनिधी जावन ह्या संवसारांत ताचे सारकें दाखोवच्या खातीर. तेंच ताचे सारकें दाखोवन आमकां दिसून येवंक जाय. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आलोचनेनी, आमच्या उलोवण्यान, आमच्या दिश्टीन, आमच्या कानांनी, आमच्या हातांनी, आमच्या पायांनी, आमच्या ओडणेन, आमच्या संपर्कांत, आमच्या आशेन, आमच्या गिन्यानांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या स्पिरिटांत, हे सगळ्यांत देवाचे सारकें आमकां दिसून येता, दिसून येवंक जाय. देवाचे सारकें
आमचे थंय सगळ्यांत आटापून आसा. सरस्वरा देवान आमकां ताच्या सारक्या स्वरुपायसर असलो. जर तर हे आमी पावते तरे मांडून हाडूं, त्या प्रमाणे आमी चलोवंक जाल्यार, देवाचे सारके आनी स्वरुपाय मांडून हाडूंक जाल्यार आनी तो आमी वाडोवन येता. कितले आमी वाडोवन येता तितली देवाचे सारके संवसाराक दिसून येता. ताच्या बदलाक आमी जर तर देवा उपराडटा, कितले आमी देवा उपराडटा तितले आमचें चिंता आमचे थंय उपराडटा. कितले आमी देवा चिंता उपराडटा तितले आमचे दोळे, आमचे कान, आमची आशा, आमची जीब, आमचे पांय, आमची ओडणी, आमची आकांक्षा आमचे थंय उपराडटा. देवाचे स्वरुपाय आमचे थंय आसा वय, तें संपूर्णपणान होगडावन कोणा वरवीं जायना. कित्याक देवान आमकां रस्तानांच तशें रचला. सरस्वर म्हळ्यार आमच्या सारक्या आनी स्वरुपायाचो मनशाक रचया म्हणून. ती आमची मूळ स्थिती जावन आसा. आमकां रचलांच देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपायाचो. आमकां मन जाती जावन रचूं ना, आमकां दळदिरी जावन रचूं ना, देवाचे सारकेच जावन आमकां रचला. वो आमचो अभिमान. आमचो अभिमान आमची कुडीक शृंगार करचे मात्र न्ही, आमचे फॅशन करून दौलत करचे मात्र न्ही. आमचो अभिमान आमी देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे म्हणल्यात. आमी थोड्या पोटी हें विसरता आनी संवसाराची दौलत आनी पाळटा. संवसार आमकां पळयतना मन जाती आमकां पळयतना देवाची सारकी म्हूण आमकां पळयनात. पातकां ओडच्यो सवयो म्हूण आमकां पळयता थोड्या पोटी. तर देवाचे सारकें आमचे थंय आटापूण आसा. आमच्या चिंतनांनी कशें आसा आमचें चिंताप? आमच्या आत्म्यांत कितलो नितळ आसा आमचो आत्मो? आमच्या स्पिरितांत कसले जावन आसा आमच्या काळजाचे अत्रेग? आमच्या कानांनी कितें बरेंपण आयका सारकें करता आमी आयकता? आमच्या ओडणेंत कितें जावन आसा, कसली जावन आसा आमची ओडणी? आमच्या संबंधांत कसलो जावन आसा आमचो संबंध? आमच्या चालींनी कित्या खातीर अशें चलता आमी? ह्या सगळ्यांत देवाच्या स्वरुपायान सारकें आमचें थंय आसा. हें सारकें दिसान दीस वाडोवन व्हरूंक आमकां जाता. वाडोवन आमी वरीच येयचो पडटा. आनी त्या खातीर जेजू संवसारांत आयिल्लो. कित्याक आमच्या उपराटेन, आमच्या अहंकारान देवा विरोधान अविदाय जावन आमी हें सगळें वगडायल्ल्या वेळार, देवाच्या सारकें आसल्या कडेन आमी करी पुसल्या वेळार, देवूच ना म्हणून मन जाती सांगल्ल्या वेळार तेंच आतां आमची आतांची संस्कृती सांगता करता. देवाचें प्रतिरूप जावन जिवच्या बदला देव ना म्हणून आमी बोब मारता, मन जाती सांगता. आनी मन जात सांगता देव आसा म्हणून. वय मनशान करची पातकां मन जात करूं शकना. मनशान करचो अन्याय अणीत मन जात करूं शकना. पयस पुसा सांगता एक सुणें आपणाच्या धन्या वळखता, एक गाडाव आपणाच्या धन्या वळखता, पूण म्हजे मनीस म्हजीच परजा म्हाका वळखना म्हणून. वय आमी देवाचे सारकें वगडायल्या वेळार मन जातीचे पास्ट जाता हांव. मन जातीचे पास्ट जाता हांव. पळयल्लें, म्हज्या दोळ्यांनी देखल्लें. एकली आपणाच्या सुण्याक बरें जॅकेट आनी सगळें सोय शिवून दिताली, ताका बेड करताली, ताका न्हाणोवंक दुसऱ्या दुबळ्याक चेडवां दवरलें सुण्यांक. ताका भुरगीं नाका आसलीं, माजर आनी सुणें जाय आसलें. त्या परवटेड तांची जिनीस पिशी जाल्या. देवाचें सारकें आमी कितलें मांडून हाडटा तितलो संवसार आमकां वळखता. आनी क्रमेन दिसान दीस आमी वाडोवन येता आसतना कडेक क्रिस्तां बरी जावंक पावता आमी. क्रिस्त जावन आसा आरंभ,
क्रिस्त जावन आसा अंत. देवाच्या सारक्या स्वरूपायन आमी जियेत आसतना आमच्या जिणेच्या हर एका संगतीनी चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी संबंधान आलोचन आत्म्यान आनी स्पिरितान हर एका संगतीनी देवाच्या सारक्या आनी स्वरूपाय आमचे थंय दवरून ती वाडोवन हे सारखे आमी जियेत आसतना देवाचे सारखे आमचे थंय चड आनी चड फुलोवन येता. कुडीच्या सोबायेच्या की तरणाटपणाच्या सोबायेच्या की आनीक आमच्या फॅशनाच्या सोबायेच्या की हजार वांट्यांनी देवाची सोबाय आमचे थंय दिसून येता आनी देवाची सोबाय आमचे थंय फुलता. ताचे ओमेगा पॉयंट निमाणो पॉयंट कितें म्हळ्यार पुनर्जिवनपण. पुनर्जिवनपणान आमी देवाचे सरक्याचे स्वरुपाचे संपूर्ण तरान फुलता. कशें क्रिस्ता थंय बापाचे स्वरुपायन संपूर्ण तरान फुल्ली की बापा सांगता एक जावन आसलो की तो तशेंय आमी जावंक पावतले. हें देव आमचे थंय फोर्स करून दिना. आमकां राजांव आसा, आमकां समजणी आसा, आमकां स्वातंत्र्य आसा. म्हज्या भयणी म्हज्या भावा मोरच्या आदी हें चिंतून घे. मन जातीचो धनी जावन तूं जल्माला आयी. तूं हें पोसत्या मन जातीक देवाच्या सारक्यान स्वरुपाय दिवना, तुका दिल्या. ह्या पृथ्वीचें पालन पोशण करचो कायदो तुजो जावन आसा. तांकां बरी देख दिवचो कायदो तुजो जावन आसा. आनी अशें तूं चलता आसतना देवाच्या सारक्यान स्वरुपाय तुजी थंय वाडटा आनी चलता. देवाक तूं हगळी दिताय आनी मनशाक आनी मन जातीक समेत अभिमान मेळटा. आनी देव आसा तो जियेता म्हणून मनीस मात्र न्ही मन जात मासळी उदक सूर्य चंद्र आनी माती समेत वळखता. ही हो संवसार बदली जाय जाल्यार तुज्या मुखांत मात्र बदला जाय. हेंच दिलां आपूण जेजू क्रिस्तान तुका. न्हयच तुका सलवार करूं तुज्या सांगता हो संवसार सलवार करूं. आमी ह्या संवसाराचें एक प्रतिरूप जावन आसा. कितलें आमचें परिवर्तन जाता की तितलें हो संवसाराचें परिवर्तन जाता. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताच्या सारक्या सावन स्वरुपायचो ताणें आमकां रचला. देण्यानी ताका आमी नेटयला. आमी ताचे प्रतिनिधी जावन आसा. ताचें रूप आमच्या नट्ट्यान संवसारात दिसून येता आसतना संवसार तांतो असले सगळे संगती रचना आमकां मांडटात. आमच्या मुखांतर देवाक मांडटात. देवाक जर तर आमी उपराटल्या तर जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत जिवोवचे हक्क ना. आनी हक्क ना म्हणून संवसार आमकां दाखयतालो. तुवें ह्या संवसारांत वसा जाय म्हणून संवसार आमकां दाखयतालो. आमचें वारें बिकाळ जातालें, आमचें उदक पाड जातालें, आमची कूडूच आमची दुस्मान जाताली. तें घडना जावन देवान ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाय आमकां रचला. त्या प्रमाणे जियेले तर जाल्यार देवाचें बागूस आमकां फाव जातालें.